गोयच्यो दर्यादेगो आनी देवळां ही गोयची मुखेल अशी पर्यटन स्थळां. ह्या सुवातींनी लोकांची गर्दी पळोवपाक मेळटा, पूण सरकारान ह्यो सुवातो वेवस्थीत सांबाळ्यो ना. पर्यटकांच्या राबित्याची तरतूद सारकी ना जाल्यार पर्यटक त्या सुवातींचेर येतले व्हय हो एक व्हडलो प्रश्न. बाणावलेच्या दर्यादेग वाठारांतले आनी तांबडे सुर्लाच्या सरकारी राबितो घराची अवतिकाय जाल्या. आज आमी आसात तो बाणावलेचो बीच आनी ह्या बीचा सायडीक जी फिशरीज डिपार्टमेंटाचो जो जागो आसा ह्या जाग्यात आज तुम्ही पळयतात जे बीचार जावन इतली क्वार्टर्स आसात, इतली तेणी रूम बांदले कडेन आसात. हे रूम अक्षरात आज सामके मोडपाची परिस्थिती जाले कडेन आसा. हांगा इतले सरकार येवन गेले, कितलेशे सरकार चेंज जाले, पूण जमीन घेत रावले, इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा ते वाडयत रावले, पूण तांकां मेंटेनन्स म्हण ते खंयच्या सरकाराच्या लक्षांक अजूनय येयले ना. सरकार फक्त आमचो जो पयसो आसा तो वेस्ट करता आनी असली ज्यो इमारती आसा ह्यो बांदून दवरता. हांकां बांदले म्हूण जायना, पयशे काबार केले म्हूण जायना, ताका मेंटेनन्स करून दवरपा जाय. आज ह्या बिचाचेर जर इतली जोड आसना, इतलो रेव्हेन्यू आसना, जर अशी परिस्थिती जाली जाल्यार गोंय हें चलतलें कशें? फक्त सेंटरा कडच्यान पयसो मेळटा म्हूण हांगा हाडलो, हांगा घातलो, हें योग्य ना म्हणून आमी मागतात. ही बाणावलेचे न्हय, हांगा फाटल्यान पळया कितली शेडी आसात, ह्यो कितली लायटीची जी सामाना आसात ही सांग वेस्ट करून दवरले कडेन आसा. हांगा पयर तांबडे सुर्ला गेल्ले कडेन तांबडे सुर्लाय सेम आसा, थंयच टुरिझम डिपार्टमेंटान हे बांदले कडेन आसा, क्वार्टर्स बांदले कडेन आसात. ह्या रावपाक टुरिझम डिपार्टमेंटान थंय बरी घर बांदले कडेन ती अशीच मोडोन गेल्या. म्हणटरेक हांगा कोणाचेच लक्ष म्हण ना, फक्त अशें बांदून उडोवपाचे. हांगा इतली गव्हर्मेंटा कडेन इतली रेव्हेन्यू उबारपा जाता, पूण गव्हर्मेंट हांगा उबारपाक कित्याक शकना म्हणटा हे एक क्वेश्चन मार्क. फक्त पयशे हाडून हांगा घातले हेजो उपयोग काय ना. हांगा जर आज जर हे जर उबी केले, हांगा कितलेशे भुरगे कामां लागता आसले, लोक म्हणटा सर्विस ना म्हणटात. कित्याक सर्विस ना? असली जर उबी केली जायत तर कितले सर्विसो सरकारान उबी करूंक जातात, कितल्या भुरग्यांक जॉब दिवपा जाता. बांदून आतां म्हाका 20 वर्सां 20 मात जाली, पूण अजूनय त्याची मेंटेनन्स कोणें केलें ना. मोडोन पडले. आनी तशें आज तुमकां हांगा जर हे जर सारखे केले चाल जाल्यार तुमकां बऱ्या पडपाना की ह्या गांवच्या लोकांक. टुरिस्ट लोक खूब येता हांगा. हय, तेन्ना आतां गव्हर्मेंटान आपूण घेतला न्हू, ते हांगा केल्ले एकट्यान. ते देवळा कडेन 100-200 मिटर तितले करूंक मेळना हांगा. ते आपूण घेतले गव्हर्मेंटान. गव्हर्मेंट आपूण बांदलेले हय, हे बांदकाम हे बी हे केल्ले. हय, बरे टुरिस्ट स्पॉट केल्लो. म्हाका सांगा चलय म्हणा, म्हटल्यार म्हाका जमचे ना, लोक येवतात ना कोण. हय, हॉटेल आसले न्हू, म्हटल्यार थंय करतले मागीर हांगा सोडले. पूण हांगा केल जाल्यार बरें जाता. म्हण ती फॅसिलिटी हांगा दिवपा जाय. चलता बरें. गोवा 360 खातीर बाणावले साकून रमेश नायक रावत.